जमल्या सौम्या मंदिरात तुझ्या अर्गा दिवस रूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी असतो का हर्षिता दया माया तुझी नियळता पाकी जिनी बोगस माता आदर कृपा बेसावाशिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी मिसाच्या बलिदाना मोगाचो स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान सगळ्या फिरगस कुटुंबा खातीर फिरगस कुटुंबाच्या त्या सवां खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. त्या लागून आमची ते सवा मागणी सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करून सुमयेची मजर कृपा आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयाचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचेनो, आज आमी सद्या काळाचो 16वो आयतार संभ्रमता. एका कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावं आमी सोम्याचे वेदी बोवारी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाची दयाळाय भोगूंक आमकां आपोवणें दिता. देवाची सोंसणीकाय ताची अस्कतकाय नेमबागार ताका पातक्यांचेर आसलेलो मोग परगडटा. देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडलेले आमी तसो मोग पेल्या थंय दाखयता. तेन्ना आमी सर्गींचें राज आमचे मदें आसा म्हणलें सत परगडता. हें सत मतीन धरून एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. क्रिस्ततें म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचो देव सोंसणीक आमचो देव उदार जावन आसा. आमी ताची भुरगीं पातकी जाल्यार देव परत आनी परत अवकाश आमकां दिता. आमच्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर एक नवें जिवीत आमी जियोवच्या खातीर देवान आमच्या थंय दाखयलेल्या त्या उदारपणा खातीर सोंसणीकाय खातीर अर्गां दितना आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत सोंसणीक जावं उदार जावं देवाची काकोलत आमी भोगची ते हेरांकी भोगूंक दिवं. तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमच्या दिसपट्या जिवितांत एकामेका थंय सोंसणीक जावं उदार जावंक आमी सुकोन पडलेल्यो त्यो घडयो आमी मती काडया. देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदा देवाक आनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या पासून बगेवन सदांच हांव कामुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. आमेन. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत
कर सोम्या काकृत कर सोम्या काकृत कर महिमा देवा को सर्गी आणि शांती बोया मोनाच्या मनुष्य संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका भाकंता आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या जनीत होता जेजू ख्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाच्या पोता तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूत कर की त्या पवित्र संघाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पोवी एकलोस तू सोमी एकलोस तू बोवर्तो प्रार्थुया या मिसाच्या बलिदानाची ते सवा अर्गां जावन मीस पेटयता ब्रायन लोबो नित्यादर वाडो आनी प्रत्येक ते बसून मीस पेटयता मुस्ताब पक्षीकेरे ह्या ते सवां खातीर आनी आमच्या इगर्जां खातीर एक घडी मौनपणी आमी मागया. कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बवर्तान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वसाव कित्याक सगळ्यांची जतन घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देवना तुवें आनी ती न्याय निर्णय करूंक न्याय म्हणून दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना कित्याक तुजे पदवी तुज्या नितीवंतपणाचे मूळ सर्गाचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लागता. लोक तुजे सर पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसूनी उद्दाटन दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय पूण सक्तेन तूं भोव परतो जाल्यार मोवाळायेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळायेन आमचेर तीर चलयताय अधिकार चलयताय कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी
दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें. फातकाचें प्राचीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवोसो दिलोय. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. देवा तुलो पानी खणवाळो तूं देवा तुलो बाणी कणवळो. तूं देवा तुलो पानी खणवाळो तू कावलो मारतेल्यांत दया दाखून भरलोलो. म्हज्या मागण्यांक कान दी सर्वेश्वरा. मुझे कालते विणोवणेक जाप दी. तूं देवा तुलो बाणी कणवळो. सर्वेश्वरा तुका नमन करूंक सौराष्ट्रां मुखार सरतलीं. तुज्या पांयां पडून तुजें नांव वखणतलीं. कित्याक महोन्नत आनी महत् कार्यां चलयता तो तूं एकलोच. भय तूं एकलोच देव. तूं देवा तुलो बाणी कणवळो. तूं देवा तुलो बाणी कणवळो. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आमचे अस्कत कयेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मन्स आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूट जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धन्या. कित्या सर्गींच्या रजाचे घुट लानाक तुवें उगडल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेसून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें, पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो. तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, धनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलें न्ही, तर तातूंत नेर कैंतावन आयलो. धनियान जाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय तर आमी वचून तो उमटून काडून रास घालुवे
म्हणून वावरेड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डिताना सांगत आस तुमी गोवी उमस्टिशात. लुवोन पर्यान दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत बरा. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गीचे राज एक मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एका सासवा बियां बरी. निजा की तें बी सर बियां पैकी ल्हान पूण वाडटास सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी गोंट्यार बांदतात. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गीचे राज एका स्त्रियेन 3 गोळश्यो पिठांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें पुगलें. ह्यो सर संगती जेजू ओपारींनी लोकां लागीं उलयलो. ओपारी विने तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिपात सांगिल्लें तें. ओपारी वापारून हांव उलयतलो. संवसाराचे स्थापनेंतल्यान गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलो. तितल्यार लोकांक दर्सास जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे सीस ताचे जशी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, बरें बी ओमता तो मनशापत. शेत म्हळ्यार हो संवसार. बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देवसार. लुवोन म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवन तेलेस देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पथकाक व्हरतल्या सकडांक आनी खोटेपण आदारतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राजांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भवनो आनी भयण्यानो, सद्या काळाच्या 16व्या आयताराच्या देवस्तुतेक ह्या देवा मंदिरांत आमी आसा. आयची वाचपां आमी आयकली. ह्या वाचपा संगी थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. एक पोटी एक आजो आनी एक नातू आसले आनी ह्या नातवाक आपणाच्या आज्या सांगाता रांदवई करचें वा गार्डनान काम करचें बारिस्त खोशी. हर एक दीस हर एक पोटी म्हणल्या बरी त्या आज्या सांगाता तो आसतलो आनी आज्या सांगाता इल्ली आज्याक कुमो करनासलो. आनी एक दीस हो नातू आजो नातल्ल्या वेळार त्या रांदवईच्या वेजिटेबल गार्डनांत गोवन आसतना ताका नेरा बरी वा काट तना बरी कितेंय आयिल्लें पुरो दिसता आनी ताच्या मतीक एक आयडिया येता, आबाक कित्याक काम दिवचें. आब येवच्या पयलें हांवें पुरो उमटून काडून उडय जाय म्हणून आहलें पुरो कितें बरो न्हय तें नेर वा वायट वा खोटें म्हण दिसलेलें तें सगळें उमटून काडटा आनी काडून एका कडेन रास घालता. आनी थोड्या वेळान आजो आब येता आनी हें पळयता आनी हें पळोवन बेजारायन एक हांसो दिवन ताच्या नातवाक म्हणटा, तुवें काडलेल्यो थोड्यो नाल्यो न्हय वा नेर न्हय, तीं कॅरेटाचीं झाडां. नाल्ये बरी दिसतात. इल्लो दीस वा इल्लो तेंप सोडले तर एक बरी रांदवई जाती. हें आयकून त्या भुरग्याक नातवाक इल्लें बेजाराय जालें. कित्याक ताणें आबाक कुमो करूंक चिंतलें पूण ताणें केल्लें काम इल्लें उलटें जालें. आनी त्या दिसा हो भुरगो एक लिसांव शिकता आनी तो आपणा इतल्याक म्हणटा, पळयल्या कुडले सक्कड तें कशें दिसता ताचें जजमेंट करचें तें सारकें न्हय. इल्ली सोंसणीकाय गरजेचें म्हणलें तो आपणाक तो सांगता आनी इल्ली सोंसणीकाय खाण गेल्लें जाल्यार इल्लें बरें जाता म्हणलें ताका समजता. मोगाल भवन आनी भयणीनो,
आमच्याय जिविताचेर आमी नदर घालतना आमकांय थोडे पडी तक्षण नीत जाय कोणी एक अन्याय केला अनीत केला वायट केला तक्षण नीत आमकां जाय म्हणलें थंय चिंता बसता थोडे पटी आमी एका व्यक्तीन केल्ल्या चुकीक आमी एक लेबल दिता तो पाड वा थोडे पटी ताणें केल्ल्या बऱ्याक तो बरो आमी एक काम पळोवन थोडे पटी असली नांवां दिवचे तो बरो वा तो पाड म्हणलें आमी सांगता मोगाचें न्हू थोडे पटी आमींत कितेंय चूक केल्या आमी वायट केलां जाल्यार आमी आमकांत शिक्षा थोडे पटी लायता मोगाचें न्हू आनी त्या मरीपात आमचें जिवीत थोडे बरी आमी कश्टार घालता थोडे पटी आमच्या बोवारी पळयतना वायट करतल्यांक अन्याय करतल्यांक पळोवन आमी देवाक आंख बोब मारली आसा कित्याक देवान आमकां लांब सोडलां देवान एक हाका नाश केल्लो जाल्यार कान उडयल्लो जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणलें भोगणां आमच्याय मोतींत आयिल्ल्यान जावंक बरो पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवाचो स्वभाव तो न्ही आमी मनशा बरी चिंता पूण देवाचें चिंताप देवाचें योजन देवाचो वांटो विंगडत जावन आसा मोगाचें न्हू देव आतांच्या एका घडयेक सडीत महत्व दिवच्यागी तो विशाल तरान आमचो देव पळयता मोगाचें न्हू आनी ताच्या कुरपे वरवीं आमी कितें जावयेत त्या विशीं तो पळयता देखून देवाची कृपा आसल्यार आमी कितेंय जावंक शकता म्हणलें हें देवाक कळीत आसा आनी त्या देखून आपणाची कृपा दिल्यार तो बदलात बरेपण ताचें थंय जायत म्हणलें देव चिंता आनी त्या दिशेन आमचो देव मेटांक काडटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो हेजे पयले वासाप जानवायाच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें मोगाचें न्हू आनी हें वासाप आमकां सांगता तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना त्या देखून पळय आमचो देव तसलो देव न्ही एकत पथका खातीर शिक्षा लावचो न्ही वा कितें एक चूक केल्या म्हण ताका वायट लावचो आमचो देव न्ही आमचो देव सोंसणीक आमचो देव उदार मोगाचें न्हू त्या देखून हेच्या पयल्या वचपाच्या निमाणे वाक्यांनी आमी आयकल्लें आमी पाता केल्या उपरांत जिणी बदलूंक करपा दिवचो देव तो जिणी बदलूंक त्या देखून आमच्या जिवितांत आमचो देव आमकां आनी एक अवकाश दिता आनी एक अवकाश दिता आनी एक अवकाश दिता एकच न्ही मोगाचें न्हू त्या देखून एक पटी चुकल्या देव म्हणटा आनी एक अवकाश दिता आनी त्या देखून आनी एक अवकाश आमचो देव दिता तसलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचो देव तसलो मोगाचें न्हू आमचो देव सोंसणीकायचो देव आमचो देव काकुलतेचो देव आमचो देव तो उदार मनाचो देव म्हणलें आमकां समजता मोगाचें न्हू आनी त्या देखून असलो देव आमचे तावन बरेपण आशेता आनी आमकां बदलावन हाडूंक प्रयत्न करता मोगाचें न्हू आमी मनशाच्या नदरेन चिंतून आनी एकल्याक एकच बडी शिक्षा लावंक आमी मुखार वचोंक बरो आनी एकल्याक नाश जायचें म्हणल्यार आशेंक बरो पूण देवाचें योजन तशें न्ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो कित्याक हर एकल्याच्या जिवितांत नाल्यो आसात मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत बरेंय आसा वायटय आसा हें दोनूय आमच्या संगात आसा आमी कोणीय संपूर्ण न्ही आमी कोणीय भाग्यवंत न्ही मोगाचें न्हू आमचें तें हर एकल्यातय उणेपण आसा अस्गतगाय आसा त्या देखून हाचे दुसरें वासाप सांबावलान रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकलें आमच्या अस्गतगायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा पवित्र आत्म्याचो आदार आसा आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आनी एक नवी दिशा धरूंक नवी वाट धरूंक मोगाळ भावनो आनी भयण्यांनो त्या देखून आमचे हर एकल्यातय बरेपण आसा उणेपणी आसा मोगाचें न्हू पूण देव केन्नाय आमचें तें आसलें बरेपण सडीत पळयता आनी उणेपण आसा म्हूण ताका कळीत आसा त्या देखून त्या उणेपणाचेर जैतेवन जावंक उणेपण बरेपणान बदलूंक आनी एक नवें जिवीत बांदून हाडूंक देव आमकां परत आनी परत अवकाश दिता तो आमकां एकच बडी उमटून काडना मोगाचें न्हू जर तर त्या देखून आमी मस्त बडी आयकलां जर तर देवान हांवें केल्ल्या पातकाक हांवें केल्ल्या वायटाक हांवें
हांवें केल्ल्या चुकीक जर तर देवान शिक्षा दिल्ली जाल्यार आज आमी हांगा ह्या इगर्जेन कोणी आसते ना मोगाचें ते मनशाचें चिंताप पूण देवाचें चिंताप ते न्हय मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचो देव जिणी परिवर्तनाक आमकां परत आनी परत अवकाश दिता तो चलो सोंसणीकायेचो उदार देव जावन आसा तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज ह्या वचपाचो नियाळ करतना एक आमी उडास दवरया देवाची सोंसणीकाय ताची अस्गतगाय न्हय ती ताच्या मोगाचो संकेत हर एक नवो दीस ताचें बरें सीस जावंक आमकां आनी एक अवकाश म्हणलें आमच्या जिवितांत आमी उडासन दवरचें त्या देखून देव म्हाका आनी एक अवकाश दिता जाल्यार तसो मोग म्हजे थंय कितलो उदार कितलो वर्तोगी म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करचें तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमी आमकांत एक 2-3 सवालां आमी विचारूंक जाय हेरांची आमी नीत कर वा झरती करच्या बदलाक आमच्या दिसपट्या जिवितांत एक 3 सवालां आमचे चिंतपाक हांव तुमचे म्हाका दवरूंक आशेतां हांव देवाक म्हजे थंय आसचे नाल्यो म्हणजे अंकार राग मोसोर स्वार्थ म्हज्या काळजांतलो काडूंक सोडटांगी हांव देवाक म्हज्या जिवितांतलें हे नेर काडूंक अवकाश वा सोडटांगी म्हणलें आमी पयिल्लें सवाल दुसरें जशें देव म्हाका सूख करतना काकूल दाखयता तशें हेरां सूख करतना हांव सोंसणीकाय दाखयतांगी देव म्हज्या थंय सोंसणीक पूण हांव हेरांक सोंसणीकाय दाखयतांगी म्हणलें तें दुसरें सवाल आनी तिसरें जावन आसा म्हज्या जिवितांत तक्षणाचो फळ मेळनातल्यार देव म्हजे थंय वावर करनासा म्हणल्यार आमी पातयेतांगी हांव जावंक बरो एक तोडी बरें फळ हांव दिवंक शकना पूण देव म्हजे थंय आपणाचो वावर करनासा आनी देव म्हाका सारक्या वाटे हाडूंक प्रयत्न करना आसा म्हणल्यार आमी उडासान दवरचें तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो क्रिस्तांव जावन आपल्या जिवितांत आमच्या जिवितांत हांव हेरांक उमटून उडोवचें आपोवन आमकां मेळोंक ना मोगाचें त्या देखून हेरांनी कांय इल्ली सूख केला वायट केला त्या देखून आमच्या जिवितांत हांव तांकां उमटून उडोवन देवाक आमकां आपोवना बदलाक आमी मागणें बोगसाणें सपोर्ट प्रोत्साव आनी मोगा मारीपात बरेपण रुथा कर बरेपणाचें जिवितां मारीपात हेरांतय बरेपण रुथा करूंक आमकां आपोवन आसा हेरांकी आमी एक अवकाश दिवंक तांच्या जिविताच्या परिवर्तनाक आमी वावर करूंक आमकां आपोवन आसा सुमयान म्हणलीं उतरां बेळें जायतें आसा वावराडी थोडेच त्या देखून आमी मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या संवसारांत जी येताना बरें आसा वायट आसा ह्या दोनां मदें जी येताना आमी विश्वासी रावोंक पवित्रपणान वाडोवंक आनी हेरांक वाडोवंक कुमो करूंक आमी वावरूंक आसा म्हाका जाणा त्या खातीर आमकां आपयलां म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करचें त्या देखून देव कशें आमचे थंय सोंसणीक तशेंच आमी हेरां थंय सोंसणीक जावं हेरांकी तांच्या जिविताच्या परिवर्तनाक अवकाश दिवन एक नवें जिवीत बांदून हाडूंक आमी अवकाश करून दिलो जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक हेरांचें जिवीत सारक्या दिशेन हाडूंक आमी प्रयत्न केल्या बरें जाता तर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना त्याचो सोमयाक ह्या बलिदाना वेळार आमी भेटताना तो आमचे थंय सोंसणीक उदार ताका आमी अर्गां दिवया ताच्या काळजा सारकी आमी जावच्याक आनी आमी सोंसणीक उदार जावच्या कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आमेन उबे रावया आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी भितमेसो दिसत्यांनी ना दिसत्या सर्वस्तोचो रचना आनी एका सुमयाक जेजो क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी आऊंका मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पंचफुले ताका कृष्णान ताणे कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांची मनशावर वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रसवटके शेवट आसचो ना
आणि पवित्रात्म्या सत्मंता ईश्वर आणि जीवदादा तो बापा आणि पुता जावन दिवसाला बापा आणि पुता बराबर तगाई समसरको नमस्कार आणि महिमा फोवो प्रभा देवरवीन तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलिक आणि धर्मदतावर स्थापलेले देव सभेक सत्मंता पातकांच्या बक्षणे कधी एक पविस्नान आसा म्हण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आणि ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मोगाल भवन आणि बहिणीनो आमचो देव सोसणीक उदार तर देवा सारकें आमी सोसणीक उदार जावन देव आमकां अवकाश दिता आमच्या जिविताच्या परिवर्तनाक तर हेरांच्याय जिविताच्या परिवर्तनाक आमी अवकाश दिवंक आमचें तें बरें मन उदार मन रस मन त्याच सर्गींच्या बापा उलो मन या बवर्तांच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागया. दयाळा बापा पोई सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या पोई तत्म्याच्या देण्यांनी भर सदांनी तुजे दयाळेचो अनुभव तांणी कर सर बावार्थ्यांक तो वांटून पोई सभा सदांच जिवाळ करूंक कृपा दी म्हूण मागता. जावाक बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकां थंय दयाळेन आनी निस्वार्थपणी वावर करूंक आनी जिविताच्या मौल्यांक रक्षण दिवन भाव आनंदपणान तशेंच शांती समाधानान जियोंक जाय आसा तशें आडळतें चलोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कश्टांच्या प्रत्येक जाण वखद नतरल्या पिढेक वळख जाल्ल्या भाव भयणींचे कश्ट हाळू कर आनी दूख सोसून व्हरूंक तांकां बळ दी. तशेंच तांची जतन घेवच्या भाव भयणींक बेसांव लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांचेर आनी युवा जाणांचेर तुजें बेसांव घाल. तांणी देव विरांतीन वाडोवंक आनी तुज्या उतरांक खाल जावन तुज्या मोगान जियोंक तुजो आदार दी. वायट संवयेक बली जायनासतना सदांच बरें विंसून बरो फुडार रुपीत करूंक तांची मनां तूं उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचे उदारगती खातीर आमच्या कुटुंबांतले साबार जाण चांदे परगांवांत वावर करन आसात तांच्या वावरांत तांकां भद्रती लाभय आनी सदांच तांच्या एकसुऱ्या जिवितांत समाधानाचे हातेच जा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मेजा भोंवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी तुजे दयाळायचो अनुभव कर. आमच्या कुटुंबांत समुदायांत आनी सेस समारांतय तो वांटूंक आमकां तुजे हातेर कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मुगल्या दिसांनी आमकां गरजेक पडचो पावस मेळचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यां खातीर प्रत्येक जावन परगांवांत आसल्यांक तांच्या वावराची भद्रती वावरा तळार शाबीत सोबीत राखचे खातीर मागता आसतना मिडल इस्टांत चलचें तें झुजू बेगीनच रावच्या संबंदीत जाल्ल्या त्या मोतींक उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया. फाल्यांच्या दिसा आमच्या युवा जनांक एक सामिलान आसा. सगळें कार्य तें बऱ्यान जावं आमच्या युवा जनांक सारकी दिशा उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया. कुटुंबांतलीं मालगडी प्रायवंतां विशेष करून पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. आमचो भाव मार्सेल डिसोजा आस्पत्रेंत आसा ताच्या भलायके खातीर आनी एक आमचे सांगता वावर कसो आमचो भाव पिटर तो ह्या आस्पत्रेंत आसा ताच्या खातीर आनी हेर सकट पिडेस्त भावंडां खातीर बरी भलायकी बरेपण तांकां लाभचे खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या जिवितांत जायतें बरें तुवें दिलां ताचे सांगता थोडें उणेपण अस्गतगाय आमचे हर एकले तें आसा. तुवें दिल्ल्या त्या सकट बरेपणा खातीर आनी प्रत्येक जावन आमचें तें तुवें दाखयल्ल्या त्या सोंसणीकाय खातीर उदारपणा खातीर दयाळाय खातीर आज आमी तुका अर्घां दिताना आमकां तुवें लाभोवच्या त्या बक्षणे खातीर काकुलते खातीर तुका आमी दिन वाचता. आमी तुजे सारकें दयाळ उदार सोंसणीक जावन हेरां सूख करतना बगसून तांच्या जिवितांत बदलावनेक आनी एक अवकाश दिवंक आमचें तें उदार मन तूं रस. आज आमी उबारलेली मागणी तो मानून घे. आमकां कितें गरज आसा तूं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. ये सोम्या
जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपूण दिता सर्वस मुझें ह्या उंड्या वायना सोवें घे तूं सोम्या काळीज मुझें खालतें भोळें तें तूं कर कांतय ताचेर सारकें तुजें मोगान तुज्या तूं तें भर म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दे म्हणून मागान. तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की आवाज विस्मरून मानून घेव. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या पोरचेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपोवन पावयल्योय. तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन वप्ताव तो दयेन तो मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जन एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्त ताच्या सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सवेस्बो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काल सगळें तुवें थारायलाय. पूण मनशा तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घाल्लोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुज्या जन्मेच्या आनी पदवेची दिसान दिसांनी विस्मिता वाखान तुज्या रचनेचो तुवें मनशा कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवादूताचो दाळबाल तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर देव. सर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपलेच कुशेन कश्ट मरा सोसूंक वेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी ससनी कराराची येरागन पदकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा घरान. बावर्त सुगून परगटोया. सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी हे कासींतले पियेता. तितले पोटी तूं परत येस, तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुना जवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुना जुवानपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाच्या माये सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदता सांजूदता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी माई मागव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान बापाक उलो मारूं, बापाची भुरगीं म्हणल्यार वळखूंक शिकयलां, तर जेजून शिकयल्या उतरांनी बापाक उलो मान सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवान. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवान. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दे. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें, विघ्नांतलें, वायटांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तो वाटाय. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदुता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनां. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सुम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. पळयात ओ जेसू, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. आमचे थंय सोंसणेक आमचे थंय उदार आनी एक अवकाश दिवचो. वसो सोमी तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगा, जेजू दया, मुझे तयेवका शिता. स्वागत तुका काळजान मुझ्या, आत्म्याक मुझ्या दी घटा. तुकास म्हाका ओपून दिता, आत्मिकान जाता. सासनी जिवी म्हाका लाभो, कुर्सा जीवर पिलो. आत्मान सोसून जीव सकून तुकास भेटोन दिलो. तुझे कुशे त्याग केलो, बापा कुशे काळ जालो. तुझे कुशे त्याग केलो, बापा कुशे काळ जालो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माय मोगाची दीस घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात आसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपाक दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भुरग्यां खातीर मागणें सांगात आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमचीं भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां वो देय घेवन भुरग्यांचे वरस आचरण करूं आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मान वाल्ली जावं. आपल्या आवय बापाय विधेय जावं. मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्राय तेगीत वाडटाना शेगून आनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपांत बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसवेंसून काडून आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कृपा दी. बापा, हर एक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं
आणि तांचेरय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्याप्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगीन जुता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची स्वार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीचशे अडचणींनी संबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरी शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी बरो संजुदूता देवाचे मजत आमी मागया आनी आमची तेसवां आमचे इरादे संजुदूता देव मारी पास सोमियाच्या पांयतळा समर्पण करून मागया. प्रत्येक जावन मध्यम प्राच्यांत मिडल इस्टान चलचें तें झुजू रावच्या खातीर त्या मतींक उजवाड मेळच्या खातीर जावं सो तो जिवाचो आनी गांवाचो देसवाट तो उरच्या खातीर मनशाचें जिवीत समाधानाचें जावच्या खातीर परत आमी मागया. मागाचें न्हू परगांवांत आसल्या आमच्या भावंडां सोडाच कडया सोमी तांकां शाबी सोबीत राखोवन दी. तांच्या वावराची भद्रती तांकां दिवन दी म्हूण तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर सुमयान तांकां शाबीत राखच्या खातीर मागया. युवजनांक एक सरको दिशा एक सरको फुडार एक बरें जिवीत लाभच्या खातीर आमी मागया. मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन मार्सेल डिसोजा आस्पत्रेंत आसा. आमच्या घरा काम कसो पिटर डिसोजा तोय आस्पत्रेंत आसा. ह्या भावांच्या भलायके खातीर मागतना सबाज जाणां पिडेस्त आमच्या घरांनी आसात. विविध तरेच्या मारेकार पिडे वळख जाली. सगळ्यांक सुडका भलायकी बरेपण संजुदता देवाच्या मजतीन लाभून दी म्हूण आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर ह्या पवित्र तळा घेवच्या सकड भक्तिकां खातीर विविध रितींनी दान दितल्यां खातीर सेवा दितल्यां खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक सकड मागणी त्या सवा उबान दिवन आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तलीक पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका वलो मारतां. आशा सांडल्यां बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोटसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोन तो तुमकां मैपसान आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोने प्रमाणे संवसार स्तरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमन उडोव
आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आमेन. आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोथ आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवय सदा आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची बळगां. सोम्या मी वेतां की तुजी गातां उपकारासर तुझ्या अर्गां दितां. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आधार मागता. गोटाय जोड सर्गी काना वेता सोम्या कुरपे कष्टा दुकान तुझे पातयेन मुखार सरता उर्बे. उतर तुझे सोम्या आयकोन पाटलाव तुजो करता. उतरान करणेन बऱ्या जिणेन बापाक महिमा दिता. सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारासर तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान जुता देवा आम्हाला विनंती कर. भगवान कुसाचे कृपे निरंभ आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.